पवित्र क्रुसाचे कुरेन न्यूयार आमकां आमची देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सतमानता देवा सोरपदवेदार बापा सरकार आनी प्रितुमेच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कोश मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपद वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पबीत सोबे भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां पगोस आनी आमकां तालनेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाची माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. नियाल्या दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त जेस्तमेनाच्या मोल्यांत मागणें करता आसतना आमच्या पातका पासत रगत हुमेलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां पगोस आनी आमकां तांणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजें ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पू जेजू. भाग्यवंती माये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हो म्हजे जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गा उदीक करून चड गरज आसलेल्या.
दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगण्याक स्वामी जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका चेरबोंड मारलें. आमचे पप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरी कुटपीन बोलली सोबेस पोर तुजे ताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उच्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गा उदीक करून स्वर्गरोस आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती माये देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती माये देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती माये देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती माये देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती माये देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती माये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती माये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा,
वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या बेलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या बेलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या बेलार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हो म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर वदीक करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार आपल्या खांदार तो भारादीक कुरीस घेवन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मुरी कुरपेन बोलली सव्वीस पोर तुज्या थंय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर वदीक करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक चोडलो कुर्सार दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मरेचे दिश्टी मुखार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वेलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा
वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भागवंत माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगस आमकां आनी आमकां आम कोणाच्या उच्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर वदीक करून चड गरज आसलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तूंच की आमची जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयेश रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कुवाले आनी मोगाल तुलो बांकवार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूज येसू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजूचे बसावणे आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया. देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणान जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट सोडलो. भाग्यवंत आंकवार मरेचे भोव पवित्र जायेचे मिस्तेर आमी नियालतांव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेलें आसा तें तांकां मेलोशें कर म्हूण आमी मागतांव. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार सदांकाल आसूं आमचे ताय अशें जावं. बाप साहेबाच्या इंतेसांवां आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू भाग्यवंती माये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मोनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. Sasna no mantuka Sorres pora eklasteva Sasna no mantuka Tu vorto tu podveidar Tu ci puoi ma sogria fatta Tu vorto tu podveidar Tu ci
Solves pora elas deva Sasna no mam tuka Solves pora elas deva Sasna no mam tuka सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. काय देव आज खेरीत भाशेन समुदाय जी मिसाची समोरवणी आनी मांडावळ सांबाळटा ती जावन आसा जयराम नगर आल्तो दाबोली. किरीत भाशेन ह्या सगल्या बाबा भयणां खातीर आज आमी किरीत भाशेन देवाक उबारता. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक देवान आपल्या आशिर्वादान भरूं भाग्योन सान फ्रांसिसाचे मजतीन तांकां सगलीं बेसांवां फावोजूं. तशेंच ह्या समुदायांची कोण आमची बाबा भयणां मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसव दिवं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागता. आज आमचे मोदें फादर मायकल फेर्नांडीस तो पातकूर आल्दोनाचो हांगा आमचे चिखलेचे फिरगोशेन तो पयलो ब्रादर कसो वावुरतालो. सगळीं जाण तुमी ताका वळखतात. फादर मिकू बाणावलीकार अशें आमी ताका म्हणटा. किरीत भाशेन फादर तुका ह्या आमचे फिरगोशेन माये मोगाचो येवकार आनी तूं करता ती वावर देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका बेसांवांनी भरूं. आनी आज देवाची मोडणी आनी तेचेर आमकां समजणी दितलो देखून आदींच फुडें आमचें आमंत्रण तुवें स्विकारलें देखून देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुका तुजेर पडूं आनी तुका आदींच फुडें आमी देव बरें करूं म्हणटा. भक्तीपणी ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसून मोगाळ बाबा भयणो, भावार्थ संस्कृतायेन रिगून बायगून फ्रांसीस जालो जेजूचो घोवाय. ज्या देशांनी ज्या गांवांनी तो गेलो थंयसरली संस्कृताय ताणें आपणायली, शिकलो आनी हे तरेन जेजूक परगटूंक तो उमेदीन वावुरलो. आयज ह्या व्हड भायगवंताची देख घेवन आमी आमचे संस्कृतायेंत जियेतना आमचे संस्कृताये वरवीं जेजूचे घोवाय आमी जावूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा आनी भायगवंताची मजत मागुया. आनी मिसाची भेट आमच्या जिवितांत अर्था बरीच जावचे खातीर आमी पातकी मुळकून घेवन आमचे चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. देवाचे काकुती कुलो मारून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोद देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो सगळ्यां उच्चारून सांगता. तोंडांत उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हे पसत घेवन सुद्दां चकवार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं लेतरात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वेस्पर देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागिवोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय
आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबीत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ संवंदराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे थानेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. हे आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तकरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इझियास प्रवादाचे पुस्तका वेले वाचप. जेसीच्या मुलाक एक कोंब फुटलोलो आनी ताच्या पालांतली एक कोमरी उपसवतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवन येतलो. जानवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो. बुद्धियेचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो तो. तो वयले वयर पळयोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचें आयकोन तो फर्मोण मारचो ना. पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्याक नीट करून दितलो आनी प्रितुमेचे ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो ते निर्णय घेतलो. ताचो सोबद निश्ठूर मनशांक मार घालचे बडी एक उतर उलोवन तो खोटे मनशाचो नाश कोत्ता. प्रमाणीकपणान ताचे पेंगट्याचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेता आनी बोडकुळो बिबट्या वागाच्या कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाडकुलो शिवाच्या पोरा बरोबर वेता आनी एक सुपुरलो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आवशेल इश्टागोतीन भोंवता आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बैला भशेन तोंड हाता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशी सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देश भरून येता. त्या जेसीच्या पाला सगले परजांक एक खुणा कशी उबी रावतली. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतली आनी ताचें गोर मोहिमेवंत जातलें. देवाचे उतोरये. देवाचे वडूकर. आमचो जबाब जावन दी. सोडवणार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पुतून म्हणया. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनीत तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुजे दुर्बलांक नीट करून दितलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्या तां दुसऱ्या दर्या पर्यान. न्हंयचे देगेर तांव प्रितुमेचे शिमा पर्यां चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नासलेल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्याचे आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो.
जबाब सोनवरणार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगू. प्रितुमेची सगळीं खुलां ताका लागून आपूण सोडवोय म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवणार येतलो तेदना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली. उद्गार. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. पोले आमचो सोमी आपले दोळे दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांक दोळे उगडटलो. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सोर्बेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाकाणटां. पळय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो, बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो, बगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन ताणें म्हळें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचो भारत देश तशेंच आमचें गोंय सोबीत आनी वेगवेगळे संस्कृतायेन भरलेलें. आनी हाकाच लागून विदेशी लोक, दुसऱ्या देशांतलो लोक आमच्या भारतांत आनी अदीक करून गोंयांत येवन आमचे संस्कृतायेची तोखणाय करतात. आमची संस्कृतायेंत ती आपुणूय जिवंक वावुरतात आनी वेताना जे आमचे संस्कृतायेंत, कल्चरांत जे कितें बरें आसा तें घेवन वेतात. आनी आयचो विशय आमकां करीत भाशेन आमचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करून बायगून फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचो नीज घोवाय जावंक उलो मारता. बायगून फ्रांसीस शावेर जेजूच्या पावलांनी चल्लो
आनी जेजू देवाचो पूत जावनूय ह्या संवसारांत येवन संस्कृतायेन जियेलो आनीक वाडलो. आपलो भौशीक वावर सुरू करचे आदीं आपल्या गांवची भाशा तो शिकलो. लोक करतात तो वावराची म्हायती ताणें घेतली आनी हे तरेन संस्कृताये वरवीं देवाचो मोग आपले पोरचेक दिवंक जेजू वावुरलो. आनी हेच दोळ्या मुखार धरून बायगोन फ्रांसीस गेलो. ज्या ज्या देशांनी बायगोन फ्रांसीस गेलो थंयसर ताणें तांची संस्कृताय आपणायली. जेन्ना आमच्या गोंयांत तो आयलो गोंयची संस्कृताय कल्चर ताणें आपणायलो. देखीक सांगतात की तो चलून भोंवतालो आनीक भोंवतना कापीण बेल तो वाजयतालो आनी तरेन सगळीं गांवची भुरगीं ताचेशी एकठांवतालीं आनी तांकां तो देवाचे उतर दोतोवन शिकयतालो. जेन्ना तो जापानाक गेलो थंयसर तांचें जेवण तो जेयलो, तांची भाशा तो शिकलो, तांचो वावर तो शिकलो आनी हेकाच लागून जापानाचो लोक ताका मानतालो. आनी जापान जावंक जालें ताचे काळजाचो ओत्रेक इतलें ताका तें लागीं जालें. कित्याक थंयसरले संस्कृतायेंतल्यान जेजूक पोरगोठूंक ताका अदीक सोंपें जालें. आनी ह्याच लागून आयचो विशय आमकां जण एकल्याक उलो करता. आमचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करूंक. संस्कृताय म्हळ्यार कितें? संस्कृताय म्हळ्यार समाजीक जिवीत. आमी सगळीं हे समाजांत जिवन एक संस्कृताय कल्चर घडटाव आनी संस्कृतायेन तर कल्चर संस्कृताय समाजांत तर बरी जातली. बरे भाशेन आमी जियेतले जाल्यार आमच्या घराब्यांतलो कल्चर पयलो बरो आसूंक जाय आनी आमच्या पुर्वजांच्या जिवितांत नदर मारल्यार बरो संस्कृताय ही बरी संस्कृताय तांच्या जिवितांत घराब्यांत आमकां दिसती पडटा. पयले सुवातेर सांगाताक मागणी करपाची संस्कृताय घराब्यांत आसली. आयमोरीच्या वेळार सगळीं घरांत येवन बराबर आयमोरी बराबर तेच करतूच वडिलांचें बेसांव घेवप ही बरी संस्कृताय मागण्याची वाटेन आमच्या गोंयांत घराब्यांनी आसली. एक तरी दिसाचें जेवण बराबर जेवतालीं. आदी मेजान आसली पूण जमनीर बसून भांकिनाचेर बसून हें जेवण जेवतालीं. काय बरी संस्कृताय आमच्या घराब्यांत आसली. रिकामो वेळ आसा तेन्ना सांगाताक खेळटालीं. आदी पारकोणी ओ उमारी म्हणटा आमी घालून वेळ सारतालीं. बरी संस्कृताय ही आमच्या घराब्यांत आसली. आनी होच संस्कृतायेचो परमोड घेवन समाजांत एकवटाचें जिवीत जियेतालीं. घराब्यांत फुंगसांव आसल्यार तें न्हूच घराब्याचें फुंगसांव पूण आख्ख्या वाड्याचें फुंगसांव अशें चिंतून लोक एकामेकाक आदार दिवंक धांवतालो. देखीक कोणागेर तर भुरगें जालें जाल्यार ताची खबर घेवंक जावं घरांत वो हॉस्पिटलांत वेतालीं. आनी हेच कुशालकायेन पेडां जेलो ही कुशालकाय आख्ख्या वाड्याक घडटाली. आनी हे भुरगे जावचे म्हणून
लोक मागणें करतालो बरी संस्कृताय वाड्यां तर लग्न वो काजार आसत जाल्यार आख्खोच वाड्यांतलो लोक आदी फुडेंच कुशालकायेन रावतालो आनी आमी जाणात काजराच्या दिसा आदीं थंयसर वचून तांकां तांच्या वावरांत आदार करतालीं काजराच्या वेळार काय बरी ती संस्कृताय आसली आदीं माटो घालप हांव नोको आजून घालतात जाल्यार चिकले माटो घालप दोस करप जेवण घालप रोस लावप ही काय बरी आमची गोंयची संस्कृताय वेगळेच तरेची कुशालकाय थंयसर दिसली पडटाली आनी हातूंतल्यान वाड्यांत एकवट वाडटालो आमच्या वाड्यांनी खुरीस आसात मायाच्या मुन्यांत आनी उतुमराच्या मुन्यांत खुर्साची एकठांय जावन लोक मागणें करतालीं आनी तरेन अदीक ओत्मीक वाटेन तो वाड्यांतलो लोक वाडटालो संस्कृताय म्हणटना निसर्गा भोंवतणी आमच्या संस्कृतायेन लोक जियेलो निसर्गाक सैमाक एक रीत जागो आमचे गोंयचे संस्कृतायेन आसलो देट वॉज अ स्पेशल प्लेस फॉर द नेचर आनी हाका लागून आमची पुर्वजां शेतांत वतालीं शेत रोवपाक भाजी रोवपाक आमी भुरगे कशे झाडांचेर उडक्यो मारून खेळटाले तोरां बोरां पुंजावंक हांगा थंयसर भोंवताले आनी तरेन आमी निसर्गाचे हुंटींत खेळटाले रावताले ही जावन आसा संस्कृताय आमची गोंयची आयज मंगल बाबा भयणो आमी आमकांच विचार करुया ही आमची गोंयची संस्कृताय आसा काय आयज आमची गोंयची संस्कृताये वरवीं आमची गोंयची अस्मिताय आयडेंटिटी काबार जायत केल्या कित्याक आयज वेस्टर्न कल्चर भायलो कल्चर संस्कृताय आमच्या गोंयांत रीग घेता आनी हाकाच लागून ह्यो बऱ्यो वस्तू आमचे संस्कृतायेंतल्यो आयज काबार जायत आसात आनी तांतलें एक उदाहरण तुमकां दितालो तें म्हळ्यार रोस लावपाचें लग्नाच्या वेळार लोक जावचे आदीं आदल्या दिसाक व्हंकल न्हवऱ्याक रोस लायतात लायना तूं लायतात कसलो नाल्लांचो कित्याक लायतात काय तो रोस तेका कितें कारण आसा रोस लायतात पयले सुवातेर दाखोवंक की आयजतान अशें आंकवारी जिवीत काबार जाता फाल्यांतान ते नव्या जिविताक सुरवात करता आंकवारपण काबार नव्या जिविताक सुरवात दुसरे सुवातेर हो रोस लायतात कितें भाशेन देवाचें आसणें देवाचो आदार तांकां मागूंक आनी हाकाच लागून आदीं वोवयो म्हूण गायताले वेर्स आनी वेर्स पासून काय बरें आसलें आनी रोस लावचे आदीं घरांतलो वडील व्हंकलेचेर आनी न्हवऱ्याचेर खुर्साची करून काडटा आनी भाशेन हे व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक देवाक बेचयतात देवाक मागतात रोस म्हळ्यार एनॉयटींग आनी तिसरे सुवातेर रोस आमची भलायकी सांबाळटा Coconut milk has a special property, a medicinal property. आमची कात रोसरोशीत जाता. बाबा म्हणू आयज हें बदलना. आयज हो रोस गेला पूण ना उरला. रोस सेरेमनी काडा शकतात.
पूण रोस आसता रोसा सुवातेर तांतयां मारतात, बियर घालतात, कोण शेण लायता, कोण धोण घालता. खेबाडां आमची संस्कृतायेची आयज खेबाडां कोण करता? आमीच करता. वी आर मेकिंग द मॉकरी ऑफ आवर कल्चर. मग बाबा बिनू हे आमी बंद करूंक जाय. अश्यो जायत्यो आसात जाचे वरवीं आमी आमचो संस्कृताय काबार करता. हे संस्कृताये वरवीं आमचो भावार्थ आमी जागोवंक जाय आसलो. जे भाशेन पुर्वजांनी हो भावार्थ आमकां दिलो संस्कृतायेंतल्यान. फुडले पिळगेक आमी कितें दाखयतले काय? आमची संस्कृताय कसली म्हूण तांकां सांगतले काय? तर मग बाबा बिनू जे वायट, जे वांकडेपण आमच्या संस्कृतायेंत भितर सरता तें आमी पयस करपाची गरज. आदी लोक नेणार आसलो आनी नेणारपणाक लागून आचार मानताले. संस्कृतायेंत हे आचार भितर सरलोले. आजून पासून हे आचार चलत आसात. आमी शिकल्यात म्हणटूच आमी हे आचार पयसावची गरज. कित्याक? संस्कृताये वरवीं आमी भावार्थ परगटूंक जाय, जेजूक गवायक दिवंक जाय. आचारा वरवीं आमी देवार सोशिल्लीं पयस वेता, आमचो भावार्थ आमी पयसायता. आमी म्हणा आमच्या संस्कृतायेन कितें जागो आसलो निसर्गाक, सैमाक, नेचर. आयज मोगल बाबा बिनू आमचें सैम काबार जायत वेता. आमच्या पुर्वजांनी खरीच भाशेन हे सैमाचो मोग केलो. आयज ह्या सैमाचेर आमी परतता अशें दिसती पडटा. म्हणटूच आमचो सैम, आमचो निसर्ग, झाडां पेडां, दोंगर राखुया, ताचो सांबाळ करुया. कित्याक तो आमच्या संस्कृतायेचो एक भाग. आयज कल्चर ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन भितर सरता. कल्चर ऑफ डेथ, मरणाची संस्कृताय, वायटाची, निसंड्रांची संस्कृताय ल्हवू ल्हवू आमच्या गोंयांत भितर सरता. हाचेर आमी खरायेन निशेध मारपाची गरज. आनीक जिविताची संस्कृताय, कल्चर ऑफ लायफ आमी फांकारपाची गरज. तर मग बाबा बिनू ह्या मिस्सांत वांटो घेता आसतना कितें भाशेन जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. जे भाशेन जेजून संस्कृतायेन वाडलो, जियेलो, शिकलो आनी हातूंतल्यान देवाचो मोग ताणें परगटलो. आयच्या शिवर्तमानांत आमी आयकलां कितें भाशेन जेजू बापाक दिन वाचता. कित्याक? ह्यो साद्यो वस्तू सुपुल्यांक ताणें उक्त्यो केल्ल्यो. संस्कृताये वरवीं हो आमकां भावार्थ मेळ्ळा तो आमी दुसऱ्यांक वांटपाची गरज. आनी हेंच करूंक बायगोन फ्रांसीस शावेर आमकां आपल्याची मजत आनी उजवाड दिल्या बगर रावचो ना. कित्याक तोवूय संस्कृतायेन जियेलो, शिकलो आनी वाडलो. तर आमचो भावार्थ संस्कृताये वरवीं रिगून दवरूंक आनी जेजूचे नीज गवाय आमी जावूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा आनी बायगोन फ्रांसीस शावेराची मजत मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी हेर मोटवाशी भयणी भावांनी आपले शिकवणेन लोकांचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगयलोलो करूंक पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा
तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय दोयार बापा ही मागणी हाय. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमची संस्कृताय सांबाळूंक फावो त्यो सवलती लोकांशी पावोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय दोयार बापा ही मागणी हाय. आमची भावा भयणां जी आमची संस्कृताय सांबाळूंक जायतो प्रयत्न करतात तांचो प्रयत्न सुफल जावंक आनी सगळे तरेचो सहकार तांकां मेळूंक बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय दोयार बापा ही मागणी हाय. आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमचे संस्कृतायेंत आसलेले बरे ते विचून काडून ते पाळून आपलो भावात वाडोवंक आनी जें कितें वायट आसा ताचेर विसर घालूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी हाय दोयार बापा ही मागणी हाय. सुर्गेच्या मोगाळ बापा ह्या वेळार आमची मागणी आमी तुका बारल्यान दोयेन तूं आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Baba mandang kumbung bailo Zaikar sachi kori bukti Ci doia priti Mokar bapa manuntunge Mokar keli bedoni Mokar bapa manuntunge Mokar keli bedoni Bapa mana mangagrupe Sai priti mogo adoi lolo Naka pusha iba Sai dubriato che lo usko Mokara bapa manuntunge Bapa manuntunge Moga keli ibetoli. मोच्या बाबा बहिणीनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पद्या बापाक मानत असलें साव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा सर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सावरी मेळटल्या नव्या जिविताक पयसल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्यवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावुच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व दरान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सरताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मनांत इपरप समरमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमची गिन्यान उजळ लायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन थोरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र दरबारांचो सुरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार मोलाच्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोरेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कोशेन कोश मरोन सूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मुळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मुळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावाताचो गच परगोचुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरमस दुरी मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुरीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये संगाती बायगोन तुजे तिचो पोती बागीवंत धरता आनी सर्व काळीत मनयल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व दरबापा सर्वंदन वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून शिकयलें मागणें सगळीं बराबर आमी म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां काडलीं पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णरा जेसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवां शनात रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकां निश्चय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसून एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेसू देवाचो पूत संस्कृताय शिकलो, संस्कृतायेन जियेलो आनीक वाडलो आनी संस्कृताये वरवीं देवाचो मोग ताणें दुसऱ्यांक दिलो. ह्या वेळार जेसू घेवंक तयार जाल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उम्या खातीर मागणे. मोगाडा जेजू, मोगाडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळे वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेसू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटोंक यो. कारसान आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. मोगाड जेसू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटोंक यो. कारसान आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. रोटाय तुजी दितून दी घुसवून आमकां हाड तुजी. संतोश तुजो आमकां दी. फावो तितली भलायकी. रोटाय तुजी दितून दी घुसवून आमकां हाड तुजी. संतोश तुजो आमकां दी. फावो तितली भलायकी. मोगाड जेसू यो तूं यो बावा भयणीक भेटोंक यो. कारसान आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. मोगाड जेसू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटोंक यो. कारसान आमच्या रावूंक यो. जिवीत आमचें बदलूंक यो. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, पागिवोन फ्रांसिस्काच्या काळसांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत दर परगडणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपसोय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावड्याक
तुवें बासायलें तें इनाम चडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं तुमचे सगळे सर्वेस्पर देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात संस्कृतायेन आमचो भावार्थ रिगून जेसूक आमी परगोचूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडद कर. San Francis Xavier आमचे पासत विनोती कोर. प्रार्थना. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुवें तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सवणाराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळसां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवाचो आदार सदाकाळ आमचे थाय. मोगाल बाबा बिनू हे भाशेन हांव देव बरें कर म्हणटा आमच्या पादविकाराक फादर बॉलमेक्स तशेंच फादर पिक्चराक जाणी म्हाका सोयेक दिलो हांगासर मिसाची भेट समोर 15 वर्सांनी चिखलेचे फ्रिगोजेंत हांव आयलां तेन्ना ब्रादर कसो हांव हांगासर वावुरला फादर नोनाथ आसलो शिकेत म्हाका वळखता रमणी वळखतात म्हणटच केन्ना चिंतूंक ना पर्वतांनी पावतलो पूण 15 वर्सांनी आयज एक यादनी कसो फ्रिगोचींत आयलो आनी सगळे म्हजे आदले उगडास हांगासरले जिवाळ जाले. हे भाशेन हे आंबे हांगासर दिसते पडटा तांकां पळोवन कुशालकाय भोगली अजून पासून आसात. आमचो फ्रांसीस आदीं आसलो अजुनूय आसा
म्हणटच भाशेन हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद आनी बायगोताची मजत आनी कुशाल बरीत परब तुमकां हांव दितां. San Francisco verá